येवकार, हांव समीप नार्वेकार, सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स। मयेचे रस्ते अजून पडनात जाग्यार। भौशीक बांदकाम खात्यान खणून दवरिल्ले फोंडे तशेंच दिल्यात सोडून। मुक्ती खातीर मयेकार पळयतात नव्या आमदाराची वाट। 2017 परस कमी जाले मतदान। 40 मतदारसंघांतल्यान 301 उमेदवारांनी तपासून पळयली लोकप्रियतेची कसोटी। हे खेपे तरी मिळत बहुमत काय परत उमेदवाराची फारावणी? मतदार चिंतेत। आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। अंदू विधानसभा वेंचणुके खातीर 301 परस चड उमेदवारांनी आपली लोकप्रियताय आनी क्रियाशीलताय तपासून पळोवपाचो यत्न केलो। गोंयांत 10 परस चड राजकीय पक्ष आनी 63 अपक्ष उमेदवारां सयत राजकीय खतखते पळोवपाक मेळ्ळे। अशें आसले तरी उमेदवार आनी राजकीय पक्षांनी वाड जाल्ल्यान हे खेपे 2017चे आंकडेवारी परस कमी मतदान जालें। हाचो पुराय अहवाल आमी दितात। दर 5 वर्सांनी देशांतली राज्यां लोकशायेचो उत्सव मनयतात, जंय 18 वर्सां वयल्या दरेका नागरिकाक आपलो प्रतिनिधी सरकारांत वेंचून दिवपाचो घटनात्मक अधिकार मेळटा। अशें आसले तरी ह्या वर्सा मतदानान 80% आंकडो हुंपलो ना। राज्यांत आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड उमेदवार रिंगणात आसले। 2022चे राज्य विधानसभा वेंचणुकेंत 301 उमेदवारांनी स्वताची तांक तपासून पळयली। सुमार 15 राजकीय पक्षांचो आस्पाव। 2017 वर्सा राज्यांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 82.56% मतदान जाल्लें। फाटले खेपे सुमार 251 उमेदवार रिंगणात आसले। तातूंत मुखेलपणान भाजपा आनी काँग्रेसी मदीं राजकीय झुंज रंगलें। अशें आसले तरी हे खेपे आप आनी टीएमसीन हेर राज्यांनी बरोच शेक दाखयल्या उपरांत विधानसभा निवडणुकांक राम केला। 2017त 82.56% मतदान। 2017च्या राज्य विधानसभा वेंचणुकेंत 251 उमेदवार। हे खेपे राज्यांतल्या 79.6% पात्र मतदारांनी मतदानाचो हक्क दाखयलो, जो 2017चे आंकडेवारी परस सुमार 3% कमी आसा। ईसीआयन मतदान करप शक्य तितले सोंपें आनी सोयीस्कर करपा खातीर यत्न केल्यात। अशें आसले तरी मतदारांचें मतदान आजुनूय 80%चो टप्पो हुंपपाक अपेस आयलें। 2022त 79.6% मतदान सोंपें जावचें म्हूण वेंचणूक आयोगाचे यत्न। 10 मार्चाक निकाल लागतलो। राज्याचो फुडार निश्चित जातलो। मतदार आनी उमेदवार उमळशिकेन वाट पळयतात। भाजप आनी काँग्रेसीच्या कितल्याशाच दिग्गज फुडाऱ्यांनी दुसऱ्या बोटींनी उडकी मारिल्ल्यान वा स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयिल्ल्यान राज्यांतलें राजकारण गोंधळाचें जावन रावलां। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। पार्शे पेडणेच्या देवी भगवतीच्या देवळा फाटल्या वाटेनच्या काजींक उजो लागून लाखाचें लुकसाण जालें। दुख्खाची गजाल म्हटल्यार फॅमिली राबितो करून रावताल्या ह्या वस्ती कडेन वचपाक रस्तोच ना। 30 वर्सां सावनी अवतिकाय लोक भोगत आयल्यात। लोक आपले मुळावे हक्क मागतात। देश स्वतंत्र जालो कितें वा गोंय मुक्त जालें कितें, थळावे लोक प्रतिनिधी ह्या कुटुंबाच्या अडचणी कडेन आड नदर करून सत्ता भोगत आयल्यात। शुक्रारा लागिल्लो उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक गाडी पयस दवरून भितर वचचें पडलें। आतां उजो लागलो म्हूण पूण तांच्या घरा कडेन वचपाक वाटच ना हें एक दुसरें वास्तव। आयकात पार्सेकारांची वेता। सर हांगा कशें उजो लागलेलो आमच्या फाटल्यान तेकला सगळ्यांनी। या म्हाजें घर हांगासर राहते। ह्या घराक आमी आतां सगळी जवळ जवळ 1,500ची टाकी म्हाजी, ती सगळी आमी उदक घेवन सगळीं जाणां गांवांतली सगळीं जाणां आमी एक जाल्ली आनी सगळीं आमी थंयसर जर फुडें गेली जाल्यार ती कितें जातलें थंय फुडें। आनी घरा कडेन आमचें कोणूच ना, एक जाणटो मनीस ना, जाणटी आसली एक एम्बुलन्स येतले वाट ना आमकां, एक फायर ब्रिगेड येतले वाट ना आमच्या दारा पर्यंत पावतले जाल्यार। आतां ते बाबडे चलोन येयले थंयच्यान हांगासर आनी आमी सगळीं एकठांय जावन तेंच्या वांगडा आमी हो सगळो पालोवन घेतलेलो आसा। खूब म्हाका वायट दिसता की अशा पद्दतीचे जेका आमी एमर्जन्सी म्हणटा, जेतून माणसाचे जगणेच खत्र्यान म्हणटा तशा पद्दतीन आज जाल्लें आसा। हांगा आमची जी घरां आसा ह्या वाड्याचेर, ह्या घरांक दुर्दैवान सादी एम्ब्युलन्स आनी सादो एक फायर ब्रिगेड पावूंक शकना। तुमी आतां हांगा पळयता की कशा पद्दतीन हांगा उजो लागला झाडांक आनी ही सगळी आग खरी वयर जो दोंगर आसा काजूंचो आनी बाकीच्या हेचो जंगल थंयच्यान वयल्यान ही सरकत सकल आयिल्ली। दनपारां हांगा खूब उजो आसलो। मागीर आमी आनी कांय गांवांतले आमचे मित्र आनी आमचे सोयरी बिरी एकठांय येवन आमी आमचे ते बांयचें पाणी हेचेर मारून पंपान आनी हांगा आमी बालद्यांनी हाडून हळू आमी हे विझोवपाचो प्रयत्न केला। त्यानंतर फायर ब्रिगेडचे कांय कर्मचारी हांगा आयले, तेंच्यांनी आमकां मदत केली। पोलीस हांगा येवन गेले, पण दुर्दैवान तांकां सुद्दां फायर ब्रिगेडची ती गाडी रस्त्यार जी मेन रस्त्यार आसा ती वयर पर्यंत येवंक शकना।
आणि हो जो वाटेचो आमचो जो प्रश्न असा दुर्दैवान हो ह्या देवस्थान कमिटीच्या काय महाजनांच्या अडेरावी अडेलतट्टू धोरणाक लागून अजून ती समस्या 3 वर्सां जाली आमी आतां फेस करता. हालीं सुदारणा प्रगती आनी आधुनिकतायेचे धोल आयकुपाक मेळटात. फुडाऱ्यांची भाशणां आयकून लोक ट्रान्सांत वतात, पूण ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान लोकांचे मुळावे हक्क कोचून घेतात हेंवूय एक सत. पार्सेच्या थळाव्या आमदारान ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान हे वस्ती कडेन वचपी वाट आडोवन घटनात्मक अधिकार माट दिल्यात असो आरोप उल्हास पार्सेकारान केलो. आयकात. म्हाका दिसता की अशा तरेची दुर्दैवी घटना कदाचित गोवा स्वातंत्र्य जावन 60 वर्सां नंतर एखाद्या वाड्यापर्यंत जर रस्तो येवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी खऱ्या अर्थान स्वतंत्र जाला अशें आमी म्हणूंकच शकना. केवळ 2 जाण तेंचे ते महाजन आसा न्ही तेंच्या अरेरावी वृत्ती खातीर. आणि ह्या सगळ्या हेतून न्ही हांव जबाबदारीन सांगता की हो जो आमचो जो MLA ह्या माणसान आमकां अजिबात म्हणटा ती मदत करूंक ना. एक तर ती ब्युटिफिकेशनचो जो प्रोजेक्ट आमचे लादलो गेलो ह्या हेतून आमकां अजिबात तेणें विश्वासानय घेवंक ना. आणि आमच्या ह्या वाड्या खातीर रस्त्याची पयली पूर्वनियोजीत वेवस्था न करता थंय कंपाऊंड वॉल घातला. आणि पंचायतीन 4 फावटी ग्रामसभेन हो विशय मांडून आणि ग्रामसभेन रिझॉल्युशन पास करून सुद्धा की आमची वाड मोकळी करपाची म्हण अजून त्याचेर ग्रामपंचायतीन सुद्धा योग्य निवाडोय दिवंक ना. आणि आपल्याकडे तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकना म्हण वयर हायर ऑथॉरिटी जी BDO किंवा मामलेदार आसा तेंचे पर्यंतय ते पेपर तेणी धाडूंक ना. आणि खरें दुर्दैव म्हाका दिसता तुमच्या मिडिया समोर हे सगळें मान्य करपाक की आमच्या सारक्या माणसांचेर जर अशा तरेन हे जाता. आता खरें हे जे माझे जे घर आसा ते खरें म्हणजे म्हाजो बापूय फ्रिडम फायटर स्वातंत्र्य सैनीक जेणी ह्या गोंयाच्या स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर प्रयत्न केलो. त्या काळात रईस मागुसच्या तितून रावलो तो जेलीन. आज म्हाका रडाक येता की अशा पद्दतीन जर आमच्या सारक्या माणसांचे जर अशे तरेन जर हे करता जाल्यार सामान्य सामकोच एखादो जर गरीब माणूस आसत जाल्यार हेका हे जी वेवस्था आहा ती कितली चिरडून उडयतली. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मया गांवाक समस्याच्या नागोबान घातिल्लो वेटाळो तो सोडपाक तयार ना. मया केळबा वाड्या वयल्यान ते पैरा गांवा मेरेन खणून दवरून उक्त्या सोडिल्ल्या फोंडांनी नाका पुरो केला. जाल्यार सद्याक मया पंचायती कडल्या सरकाराचें काम कासवाच्या गतीन चल्लां. थंयचो रस्तो धोकादायक करून सोडला. लोकांक अपघात जातात पूण 10 जाणांची आवय कोण रडटलो अशी गत पळोवपाक मेळटा. हालींच गोवा 365 मयेच्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखयल्ली. उदका पायपलायनीक लागून आनी जिओच्या अंडरग्रावंड केबलांक लागून कितलेशेच फावट हे रस्ते खणून सोडले. खणिल्ले फोंड तशेंच सोडून दिल्यात. काम केल्या उपरांत वा चालू आसतना जाग्या जाग्यार सुचोवणी दिवपी तकटे लावप बंदरकारक आसता. हालींच मये पंचायती कडल्यान तिस्काचेर सर्कल केलां पूण काम कच्चें सोडलां. रस्तोय अर्दो वयर अर्दो सकयल असो आसा. सरकारी टिपिकल पद्दतीन कासवाचे गतीन हें काम चल्लां. गोवा 365 मयांतल्या रस्त्यांचो विशय लावन धरला. पयली बातमी आयल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान फकत रस्त्यातले आडवे चर पुल्ले. कांय जाणांच्या दारांतले मातयेच्यो राशी काडल्यो. पूण केळबाय वाड्या सावन ते अर्द्या वाड्या मेरेन, गांवकर वाड्या सावन ते चिमूल वाड्या मेरेन रस्त्याची अवतिकाय जैसे थे. फोंड खणून दवरल्यात पूण सरकारा कडले सुचोवणी तकटे कमी पडले म्हण अशे तरेन चुट्टां लायल्यात. हेकाच अच्छे दिन दिवपी सरकार तुमचे दारी म्हणपाक हरकत ना. उदकाचे पायपलायनींक लागून आनी जिओ केबलांच्या कामा खातीर मया रस्ते खणपाचें जें काम चल्लां तेतूंतल्यान केन्ना एकदां सुटका जाता अशें मयेकारांक जालां. एकदां फोंड खणलो म्हणटा म्हणसर रोखडेच दुसरे येतात आनी फोंड खणटात. रस्त्याचे एके वटेन चरी काडून रस्तो इबाडला थंय आसा. दुसरे वटेन रस्तो फोडपाक शुक्रारा आरंभ जालो. चिमुलवाड्यार चल्लेलें हें पळयात काम. कामाचो त्रास ना पूण उस्तिल्ले रस्ते आनी व्हडले व्हडले फोंड आनी चरी तश्योच सोडून वयतात ही तिडक हाडपी गजाल. रस्तो पुराण अजून सोंपोंक ना. खड्डेमुक्त रस्ते ही घोशणा मया खातीर नासली अशें दिसता. देखीक पळयात हो हातुर्लेचो रस्तो. अजून तेचेर डामर म्हणटात ते पडले ना. मयेकारांच्या वाट्याक आयिल्ले हे मार्ग जीण कठीण करून दवरपी. तेतून भर घालतात ते सुप्रीम कोर्टाचे नेम माड्डयत मीन खणीची गांवांतल्यान येरादारी करपी गांवा भायले ट्रक. शुक्रारा मयेच्या शेतकारांनी ट्रक येरादारी आडयल्ल्यान पुलीस फोर्स वापरून आंदोलन दामून उडोवपाचो यत्न जालो. शेतकार आनी तांचे फुडारी पुलिसांच्या ताब्यांत पुलिशेंत आसले. त्याच वेळार गांवांतल्यान अशे तरेन ट्रकवाले मयेचो माल भरून व्हरताले. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वी. एका तेंपार तिस्कार वा 4 रस्त्यार ट्रॅफिक पुलीस हातवारे करत दिसभर वतात उबो रावन वाहनाक दिका दाखयतना पळोवपाक मेळटालो.
मागीर सुदारणा म्हण जाली, आधुनीक तंत्रज्ञान आयले, ऑटोमॅटीक ट्रॅफिक सिग्नल आयली, पूण टिपिकल सरकारी काम करपाची पद्दत मात तशीच उरली. गोंयांत सद्याक भोवतेक ट्रॅफिक सिग्नलां बंद पडिल्ली दिश्टी पडटात. सिग्नलां बंद पडप हो पयलो पावंडो. नावेलीची सिग्नलां दुसऱ्या पावंड्यार पावल्यात. नावेलीच्या राष्ट्रीय महामार्गा वेल्या जंक्शना वेल्या सिग्नलां पिकलेल्या फळावरी गळून पडपाक लागल्यात. इतलो ताचो दर्जो बाबत आसा. गोंयभर हें चित्र पळोवपाक मेळटा. ह्या विशींचो नावेलकार कितें सांगतात आयकुया. जंक्शनाचेर हे नावेली जंक्शन न्यू एक दिसून नाही चालू झालं ना मनाचे सकल पण थंय पात हे कोणी व्हरपाना. ह्या दोन पुलीस तो सेला दिलो आनी कोण ते प्लास्टीक विकून आता ते ओपन प्लास्टीक काडे ते कोणी व्हरत ते कोणी येता इतली आमी क्लबान दवरता मागीर पुलीस आपण ताका दिता. हे आता इतले लोकल क्वॉलिटीची हे लुईजीन फॉलेरा लोकांक फोटोवपाक आयलोली ना आयल्या आणि आज तो सांगतालो आपण लायट हितू पुरोडान लायट म्हणून ही ही लायट तसा प्लास्टीक मध्ये बेस्टे मध्ये आणि बेस्टे पळतो वयसन हेज्यान गॅरंटी कितें आहा तो मागता आमी नायलकारा बाबा पळय हे केसो डुप्लिकेट वस्तू आमी नायले आहाय आनी डुप्लिकेट लायले येयले कितलो खर्च जाल्लो न्हू हे घालपाक. पुरोडान खर्च जालो पयशे हेका लाखान रुपयाची सिग्नल ती लाखान रुपयाची सिग्नलां लाखाची हय लाखा सिग्नल आनी लाखा सिग्नल ही लुईस फॉलेरान गायल्ली आतां ते कंपनीक विचार मागीर बाबा केसो गायल्या काय म्हणजे. हे दिवचलचे ट्रॅफिक सिग्नल दिवचलच्या शांतदुर्गा हायस्कुला मुखार वयला 4 रस्त्यार पळोवपाक मेळटा. तशें ते दीसभर चलता. रातची 9 जाली काय मात घुसपटी मारून न्हिदतात. दीसभर ह्या रस्त्या वयल्यान 4 वटांनी दिसाची खूब येरादारी जाता म्हूण लोकांच्या मागणे वयल्यान हांगा सिग्नलां घातल्यात. पूण रातच्या वेळार येरादारी जायना अशें ना. आसूं निदान दिसाची तरी चलतात. हे कितें कमी जालें? गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत, दिवचलच्यान महेश गोयेकार. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एक देवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या कांय दिसां सावन देशांत दिसपट्टे 30,000 पेक्षा कमी रुग्णांची नोंद जाता, जाका लागून भारत आतां आपली अर्थवेवस्था सुरू करपाचो आसा. लसीकरण मोहिमेन 175 कोटीचो आंकडो ओंपिल्ल्यान देशान निमणे तिसरे कोविड-19चे ल्हार नियंत्रणात हाडला अशें दिसून येता. जानेवारीच्या सुरवातीक दिसपट्ट्या 3 लाखां वयर प्रकरणांची नोंद जाता आसतना देशांत फाटल्या कांय म्हयन्यांक कोविड-19च्या केशींनी वेगान उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा. देशांत आतां दिसपट्ट्यो 30,000 पेक्षा कमी केशींची नोंद जाता, जाल्यार चडशा राज्यांनी आतां कोविडाचे नेम कमी वा काडून उडयल्यात. ताचें कारण म्हणजे आतां राज्यांत ताच्या अर्थवेवस्थेक सुरवात करपाचो प्रयत्न चालू आसा. कोविड केसी नियंत्रणात आशिल्ल्यान चडशा राज्यांनी 21 फेब्रुवारी पासून शाळा परत सुरू करपाची घोशणा केल्या. जाल्यार कोविडाक फावो त्या निकशांचो वापर करपा खातीर भुरगीं खूब ल्हान आशिल्ल्यान सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर विरोधी पक्ष आनी पालकांक दुबाव आसा. गोंयांतूय 21 फेब्रुवारीच्यान स्कुलां आनी महाविद्यालयां सुरू करपाचो सरकारान निर्णय घेतला, जाका लागून सरकाराक विरोधकांच्या आनी पालकांच्या प्रस्नांक तोंड दिवचें पडटा. 2 वर्सां सावन बंद आशिल्ल्या अर्थवेवस्थेक चालना दिवपा खातीर राज्यांत परत एक फावट पर्यटन क्षेत्र सुरू करपाचो प्रयत्न चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 20 फेब्रुवारी सावन फुडल्या 5 दीस मेरेन गोंयचें वातावरण सुकेत आसतलें. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस जातलें. फुडले 3 दीस उणें तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जावं येता. जशी उष्णता वाडटा तशें फुडले 3 दीस उणें तापमान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी उणें जावं येता. सकाळ फुडें गांवगिऱ्या वाठारांनी दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यांय दिसूं येता. मळबांत कांय प्रमाणात कुपां दाटिल्लीं दिश्टी पडलीं. नुस्तेकारां खातीर कसलीच खाशेली शिटकावणी हवामान खात्यान दिवंक ना. फुडले 5 दीस वातावरण सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस. फाल्यां सकाळीं धुकें आनी दव. नुस्तेकारां खातीर खाशेली शिटकावणी ना. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जातनाय मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.